ताणी काल एका तांच्या नॅशनल लिडराक गोंयांत धाडलो. तुम्ही कालची प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्याच आसतली. बाब अरुण सिंग कोण सादो लिडर न्ही हो. ही इज द नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. मोठो लिडर, नंबर 2 लेवलाचो लिडर आफ्टर द नॅशनल प्रेसिडेंट. ह्या मनशाक गोंयांत धाडलो. ते निमित्त कितें जावं, फाटल्यान पोस्टर कितें लावं. द पॉइंट वॉज टू हॅव टू रिस्पॉन्ड टू संजय सिंग्स एलिगेशन. आणि अरुण सिंग कोण ते तुमकां मुद्दम सांगता. अरुण सिंग सामको फ्रॉम बिगिनिंग ही हॅज बीन विथ भारतीय जनता पार्टी आणि तो तांचो क्रायसिस मॅनेजर. ही इज लायक अ फायर फायटर. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा खंय थंय उजो लागलो भ्रष्टाचाराचो जाल्यार तो उजो पालोवपाक अरुण सिंगाक धाडटा. ही इज भारतीय जनता पार्टीज फायर फायटर. सो आता ह्याच अरुण सिंगान गोंयांत धाडून जॉब स्कॅमाचो जो उजो लागिल्लो आसा गोंयांत तो पालोवपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन केला. आणि हाजे दिस इज द लिव्हिंग प्रूफ दॅट बीजेपी हॅज एडमिटेड. जेन्ना क्रायसिस मॅनेजराक धाडला म्हणजे देर इज अ क्रायसिस. जेन्ना फायर फायटराक धाडला म्हणजे उजो लागला. हे भारतीय जनता पार्टीन मान्य केल्लें आसा. तुम्ही मुद्दम पळयला आसतले परत परत तो म्हणूंक लागलो आम आदमी पार्टी इग्नोर करा, आम आदमी पार्टी इग्नोर करा. तांचे लोक सगळे जेलीन गेल्ले आसा, ते बेलीचेर आसा. आम आदमी पार्टी इग्नोर करा. इतलेच तांचे रिस्पॉन्स आशिल्ले. इज दॅट अ रिस्पॉन्स ऑफ अ नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना तुमच्या सरकारचेर येदो व्हडलो भ्रष्टाचाराचो आरोप आसा? इज दॅट द रिस्पॉन्स?